फुटली फुटली सावरीची बाणा आणि वाऱ्यार हुबली मना. तुका खबर आसा आम्ही लहानपणान कापसा वांगडा खेळटाली. आणि कापूस उशान घालतात दिसता न्हू. हय हय. सावर म्हणजे ताका शाल्मली अशें म्हणटात. हा आणि तिची जी फुलं असतात तुवें पळयला न्ही कितली सुंदर वेल्वेटी अशी फुलं हय, असतात. त्या फुलांची भाजी करतात खबर आसा. हय हय आम्ही बी एकदा करून पळयलेली हय? ट्राय करून पळयली. अच्छा. चहा सुद्धा करता दिसता काय भागांनी त्या फुलांपासून. आणि त्याचे जे कळे असता न्ही हा. त्याचे आम्ही लहानपणान भोवरे करताली. कशे म्हणून ते काळे असता न्ही सुकून पडटात हा. तेका आम्ही बडी टोपताली आणि त्याचे भोवरे करताली. लहानपणान तेच खेळ असले आमकां. ह्या कापसाचो कितें उपयोग आसा तर आणि कापसाचो म्हणजे तसो हे ना पण तुका खबर आसा निसर्गान ह्याची जी हितून एक बी असता पळय तर त्या झाडाची जी बी असता ती रुजोवपा खातीर निसर्गान तेका एक ही टेक्निक दिलेली आसा. ते कापसा वांगडा ती जाय थंय वयता आणि रुजता आणि नवीन झाडां तयार जाता. निसर्गाची किमया खरेंच खूप बरी न्ही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणल्यार ह्याचे जे यंग पॉड्स असता न्ही म्हणजे शेंगो जावं ते बोंडां असता ती यंगूच अशी काढून सुकयतात आणि भारतान कांय कडेन तेका मसाल्यान त्याचो वापर जाता. मसाला बिर्याणी खातीर बीन तो वापरतात. मसाला तो कशी चव लागता आसतली काय खबर ना. हांवेन केन्ना खाऊन पळोवंक ना पण म्हाकाय ते अशें वेगळे नवल अशें दिसले. आणि माझी आई सांगताली की कापूस आसा न्हू ती पयली ती ल्हान असताना उशान बी घाली हय हय ते लागीं करपाक वयताली. वाती करी असलेली. आता सुद्धा आम्ही वापरू शकता न्हू. निसर्गान भरभरून दिल्ले आसा कशें वापरप ते कळपाक जाय. ह्या झाडाक काटे सावर म्हणतात न्हू. हेका काटेच ना पळय. हय कारण हे खूप जुने झाड आसा. काटे सावर जी असता न्ही तिका पहिल्या 5 ते 10 वर्साकूच काटे असतात. आणि ते काटे तुका खबर आसा आम्ही जेन्ना ल्हानपणान म्हणजे जेन्ना आमकां टिनेजान आमी गेली आणि आमकां जेन्ना मुमरा बीन येता न्ही तेन्ना आमकां अशी सांगताली आमची व्हडली जी दिदी बीन आसली ती की ती काटे झरोवन ते लावप मुरमांक आणि ते वतात. इवन दाड दुखी खातीर हाचो जो एक डीक येता न्ही तोय वापरतात. तो दाडेन घातलो काय दाड दुखी थांबता. खोडाचो डीक. आणि ते फुला जाणा ती सारखी कप्स कशी असतात आणि पक्ष्यांक खातीर त्याचा खूप उपयोग जाता काय म्हटल्यार त्याच्या भितन जी फुला असतात त्याच्या भितन पाणी साठून रावता. ते वेगवेगळे पक्षी सनबर्ड्स असता कितलेशे जंगल मैना. जंगल मैना आसा. जंगल मैना खूप. हय आणि पॅराकिट्स आसात. तर हे सगळे पक्षी जे आसा न्हू ते ह्या झाडाचेर खूप पळोवपाक मेळटात. थोडे दिसा पयलीं फुलां फुल्लली तेन्ना अशें वसंताच्या सुरवातीक पळस पांगारो सावर ही फुलतात आणि त्याच्या उपरांत बावो तामण ही फुलतात. एक ते निसर्ग चक्र कशें. आम्ही आता ऑलरेडी ग्रीष्म ऋतून आसा सो सावर आता फ्रुटिंग सिजनान आसा. हे चक्र खरं म्हणल्यार आम्ही पळोवपाक जाय आणि त्या प्रमाणे आपली जीवनशैली पूर्वज आमचे जे पूर्वज असले ते त्या प्रमाणे आपली जीवनशैली राखताले. त्या झाडांक पळोवन तांकां ऋतूची आयडिया येताली. पण आम्ही हे सगळे विसरला आणि तेका लागून आमकां अशें दिसता की पावस आयलो जाल्यार तो अचकीत येता. खरें म्हणल्यार ते इंडिकेशन ऑलरेडी निसर्ग आमकां दाखयत असता. खरें ते वाचपाक आपल्याक कळपाक जाय. खरें हे पळय म्हाका काट्याचे सुद्धा मेळ्ळे. हय त्याच्या फांद्यांक काटे आसा पळय. हय तेच न्हू उदर आमी म्हणी ते खोड जुने जाले. हे खूप हलके लाकूड आसा न्हू. हेज्या पासून खंय न्हू हे करतात फस्काचे काटे जे आसात न्हू मॅच स्टिक्स ते हेज्या पासून तयार करतात काय. आणि हे जे झाड आसा न्हू ते टॉटेम ट्री म्हटल्यार खूप जाणांचे कुलवृक्ष आसता आणि लग्न विधीन बी खूप वापर जाता अशें आयकलां हांवें ह्या झाडाचो. बॉम्बेक सिबा अशें त्याचे बॉटनिकल नाव आसा.